नमस्कार. हांव ROQUE VAZ कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK सादर करता एक कविता. कवितेचे नाव यात्रा. कविता रोचपी कवी बाब DELUR सुनामी. यात्रा, द जर्नी ऑफ लायफ. आमी सगळे हांगा संवसारांत वाटसुरे चलताना आमी ही कठीण जिविताची वाट आसात हांगा जायत्यो वाटेर देंवत्यो आसात हांगा चडूंक वरिश्ट घाट. चलत आसतना आमी हो प्रवास यात्रा आमची सुरू आसता दीस आनी रात. दिसाचो आसता सुर्याचो उजवाड आनी रातीन आमकां थोंद्रिमाचो सांगात. जिविताच्या रस्त्यार आमी सगळे चलताना रस्ते बदलतात, येतोच ती मोडना. सांगूंक आमच्यांनी जावचें ना, थांबत म्हूण हो प्रवास केन्ना. तुजें वजें तुज्याच खांदार आसतना तुकाच घेवन तें यात्रा ही करची आसता. तूं कांय खीण जेन्ना विसव घेता दवरून तें देवाच्या दवरण्यार रोडटा. तकलोल्या पावलांनी तूं जेन्ना चलताना कांय सांगाती तुजो सांगात सोडून वेता. सुरू केल्ली तुवें जिणेची धरून आवयच्या बोटाक जाणटे पिरायेर तुका भडयेचो आदार जाय पडटा. मनशाचें जिवीत जायना पुरें केदींच देवा विण. तोच हिशोब दवरता मनशाच्या जिणेचे खीण. यात्रा जिविताची करतना मान तूं देवाचें रीण. प्रवास तुजो सोंपतलो जूंय आसतली फकत 6 फूट जमीन. जूंय आसतली फकत 6 फूट जमीन. देव बरें करूं.